पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया सारखिले देशविघातक संस्था गोंयांत वावुरपाक लागल्या। वाळपय आनी मडगांव वाठारांत हे संस्थेचें काम चलता। ही संस्था कितें काम करता तें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें। ताका लागून आतां खबरदारी म्हणून आमकां आमच्या भुरग्यांक तलवारी चलोवपाचें प्रशिक्षण दिवचें पडटलें अशें स्टेटमेंट सुभाष वेलिंगकारांनी केलां। भारत माता की जय संघटने वतीन वेळूच 70 वाठारांत प्राथमीक शिक्षा वर्गाचें आयोजन केल्लें। ह्या वेळार वेलिंगकार उलयताले। म्हणटाले हे लाठी शिकतात आनी कितें शिकतात, आमी फाल्यां तलवारी सुद्दां शिकयतले तांकां, कित्याक वेळ अशी आयल्या हांगा गोंयांत पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया नांवाची देशद्रोही संघटना वावरता, वाडपयन वावरता। पण आमी विसरले, आमी नकळो फाल्यां आमचें कितें जातलें तें। काश्मीरान खबर नाशिल्लें हिंदूंक फाल्यां 5 लाख काश्मीरींक आपली बायलां आपल्यो चलयो मोठ्यो जाल्ल्यो त्यो तश्योच दवरच्यो पडटल्यो, तांच्या भकीक घालच्यो पडटल्यो आनी सगळ्यो जमीन जुमलो प्रॉपर्टी थंयच दवरून येवच्यो। हें सगळ्याक आसा आतां चालू। हें केरळान चालू जाला, हें वेस्ट बेंगॉलान चालू आसा।